पणजेत जावपी लोकोत्सवाक गिराण लागपाचो संभव आसा। आयोजकांनी अजून कोणाचेच ना हरकत दाखले घेवंक ना। उजो पालोवपी दल आनी पुलीस हांचे ना हरकत दाखले जोवेर मेळना तोवेर थंय स्टॉल्स घालपाक आमी परवाने दिवचे ना, अशें पणजी महानगरपालिकेचे अध्यक्ष उदय मडकयकर म्हणटा। ह्या वर्सा 750 स्टॉल्स आसतले। तांणी ह्या स्टॉल्सांच्या जागेचो प्लॅन दिवचो पडटलो, तशेंच थंय वावुरपी लोकां खातीर मुताऱ्यो आनी कचरो उडोवपाची कितें वेवस्था केल्या तें सांगल्या शिवाय तांकां परवानगी दिवचे ना, अशें तांणी मुखार सांगलें। RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। प्रॉब्लेम जाता आनी तांकां त्रास जाता। लोक म्हणटा गाडयो हाडून आमच्या दारान पार्क करता आनी आमकां फाल्यां कितें आसा भायर सरून सुद्दां सरूंक मेळना। म्हणटच आतां प्रश्न तांकां केलो की बाबा तुमी ट्रॅफिक पुलिसाचें परमिशन घेतलां? ते म्हणल्यार ना। फायराचें परमिशन घेतलां ते ना। शेवट आमचें परमिशन अजून तांकां ना। लोकोत्सव आतां फ्रायडे सुरू जावपाचो आसा। म्हणटच आमच्या कमिशनरान तांकां सांगलां की जो पर्यंत ट्रॅफिक पुलिसाचें परमिशन मेळना तो पर्यंत आमी परमिशन दिवपाक ना। फायर आनी ट्रॅफिक पुलीस कंपल्सरी हे दोनीचें परमिशन मेळना तो पर्यंत आमी तुमकां परमिशन दिवपाक ना। म्हणटच तांकां आमी प्रॉपर प्लॅन करून फाल्यां हाडपाक लायला की ट्रॅफिक पुलिशेन सांगलां 700 गाडयो खंय उब्यो जातल्यो तो तुमी ट्रॅफिक पार्किंग दाखय म्हणून। तेंच्यांनी दाखयल्या पळय तितून फक्त 200 गाडयो आनी ह्या पैकी तेंच्यांनी स्टॉलां 500ची 750 स्टॉलां केल्या। तांकां टॉयलेटी सारके तांकां प्रोविजन ना। 750 लोक जे दर्याच्या सायडीक वता थंय वचून सगळें हळशीक करून दवरता, पूण तांकां प्रॉपर टॉयलेटी तुमी कितके घालतले, तुमची गार्बेज तुमी खंय ट्रीट करतले, इतके लोकांची गार्बेज तुमी खंय व्हरतले, हें सगळें तांकां प्लॅन घेवन फाल्यां तांकां आमी परत दाखयला। आनी कमिशनर सर सांगलां जो पर्यंत फायर आनी हें मेळचें ना तो पर्यंत तुमकां आमी परमिशन दिवचें ना म्हणून। एक सिरियस इशू हो जावपाचो आसा। एक तर थंय लोकोत्सव कॅन्सलूय जावंक शकता, नाजाल्यार तेंच्यांनी प्रॉपर प्लॅनिंग दाखयल्या शिवाय आमी तांकां परमिशनूय दिवंक शकचे ना। तांकां आमी प्रॉपर प्लॅन करून फाल्यां हाडपाक लायला की ट्रॅफिक पुलिशेन सांगलां 700 गाडयो खंय उब्यो जातल्यो तो तुमी ट्रॅफिक पार्किंग दाखय म्हणून। तेंच्यांनी दाखयल्या पळय तितून फक्त 200 गाडयो आनी ह्या पैकी तेंच्यांनी स्टॉलां 500ची 750 स्टॉलां केल्या। तांकां टॉयलेटी सारके तांकां प्रोविजन ना। 750 लोक जे दर्याच्या सायडीक वता थंय वचून सगळें हळशीक करून दवरता, पूण तांकां प्रॉपर टॉयलेटी तुमी कितके घालतले, तुमची गार्बेज तुमी खंय ट्रीट करतले, इतके लोकांची गार्बेज तुमी खंय व्हरतले, हें सगळें तांकां प्लॅन घेवन फाल्यां तांकां आमी परत दाखयला। आनी कमिशनर सर सांगलां जो पर्यंत फायर आनी हें मेळचें ना तो पर्यंत तुमकां आमी परमिशन दिवचें ना म्हणून। एक सिरियस इशू हो जावपाचो आसा। एक तर थंय लोकोत्सव कॅन्सलूय जावंक शकता, नाजाल्यार तेंच्यांनी प्रॉपर प्लॅनिंग दाखयल्या शिवाय आमी तांकां परमिशनूय दिवंक शकचे ना। आमी दिवचेंय ना परमिशन। लोक थंय आतां सामके ह्या लोकांनी सांगलां, सरळ तांकां सांगलां की नाल्यार आमी हायकोर्टान पिटिशन घालतले म्हणून। फुडलो एक लॉ एंड ऑर्डराचो प्रॉब्लेम जावचो न्ही म्हणून तांकां हांवें आज ऑफिसरांक सांगलां बाबा तुमी सगळें प्रॉपर पार्किंगेचें हें हाडात। तेंच्यांनी हें लिस्ट हाडून दिल्लें आहा, हेजेर आमी सॅटिस्फाय जावना। एक 200 गाड्यांची पार्किंग सुद्दां जर 700 स्टॉलां दिता जाल्यार 200 लोकांची पार्किंग हांगा जावंक शकना। हांगा कमीत कमी 700 स्टॉलाचेच पयलीं 700 थंय पयलीं बायकी नाल्यार गाडी घेवन येतले लोक, ताका चलत येवचे ना। तेंचे पयलीं हें जाय, मागीर लोक येतले थंय हजारांनी लोक थंय येता, विजीट करता लोकोत्सव। निमाणे ते 3-4 दीस सारके ते फूल जाता। तेन्ना हें सगळें तांकां सांगलां प्रॉपर प्लॅन करून तुमी हाडा, प्रॉपर प्लॅन तुमी दाखया आनी त्या प्रमाणे आमी तुमकां परमिशन दिता म्हणून। आमी स्टेट फेस्टिवल म्हणून सपोर्ट करता, नाल्यार आमी हरशीं बाकीचीं एक्झिबिशनां दिवपाचें आतां बंद केलां। सामकीच आमी हेजेर हाडल्या, कंट्रोलाचेर हाडल्या। एक्झिबिशन आमी दिनात, चडशीं एक्झिबिशन आतां डॉनबॉस्कोनूच जाता। आतां हें आर्टिस्टाचें फेस्टिवल, पूण हें आतां आर्टिस्टाचें फेस्टिवलूय उरूं ना। हितून हळू हळू नाका आसलेलीं स्टॉलां भितर सरल्या।